म्हणला पप्पा माझा आहे ते. मग पोलिसांना डायरेक्ट फोन करायला पाहिजे ना. नाही मला ना हे दवाखान्यात होतो ना तो आलतो मी बघून गेलतो ते कागद ते दवाखान्यात. आता म्हाका खबर मेळ्ळी ताच्या प्रमाणे हांव हांगा म्हापशा जे न्यू बस स्टँड बांदला ताच्या फाटल्यान हो सीबी पार्क करता इंटरस्टेट थंय हांव आयिल्लो आसा आनी तो हो जो ग्रावंड आसा तो कायमचो वादग्रस्त जाल्लो आसा. कारण हांगा परत परत ते खोपी बांदून कोण मायग्रंट्स रावता आणि तुम्ही रिपोर्टरांनी पत्रकारांनी हाचेर खुबदां आवाज उठयल्लो आसा. म्हणून ते थोड्या तेंपाक काडलेले परत येता आणि हे कंटिन्युअस आतां 20-25 वर्सां जालीं खंय ते हांगा रावताची परिस्थिती आहा. आज पळयत जाल्यार हांगा डेड बॉडी आसा ती बी कित्याक लक्षात आयली. हांगच्यान कोण एक मनीस वतालो ताजें लक्ष गेलें म्हणून कळ्ळें की हांगा डेड बॉडी आसा म्हणून. अशा तरेन आतां ती आनी आमी जेन्ना आयले आनी बाकीचे ते पत्रकार बंधू भगिनी सगळे हांगा आयल्यो तेन्ना पळयलें की एक महाराष्ट्राची अँब्युलन्स आयल्या आणि ते आतां तयारी तांची चल्ल्या ती डेड बॉडी उखलून महाराष्ट्रान वचपाची काय खंय व्हरून ताची विलेवाट लावपाची ती म्हाका खबर ना. कारण हांगा पयलीं पासून सगळे संशय व्यक्त करता की अशा तरेचे जेन्ना न्यूसन्स जाता तेन्ना हांगा क्रिमिनल एक्टिविटीज जावंक शकता. तो जो मनीस आसा डेड बॉडी आसा आमकां कळ्ळा की तांच्या सांगण्या वयल्यान की ते सकाळी 3:30-4 तो एक्सपायर जाला. आतां तो एक्सपायर जाला हे कशें कळ्ळें आनी दोतोर म्हाका येयलो हाजो खुनूय जाला आसूंक शकता कित्याक हे जेन्ना म्हणटा एक्सपायर जाला तेन्ना हांकां कशें कळ्ळें. सो आतां तेन्नाच्यान अजून मेरेन तांणी ताका दवरला थंय आनी ते उजवाती बी लायल्या म्हणजे हांकां पूर्ण खात्री आसा की तो गेला म्हणून. अशा परिस्थितींत ती आतां वागता तांकां विचारत जाल्यार की आमी अनपड आमकां काय नॉलेज ना अशी ती वागता. तुमकां जर महाराष्ट्रांतल्यान अँब्युलन्स आपोवपाक कळटा जाल्यार गोंयची अँब्युलन्स आपोवंक कळना. तुमीच म्हणटा मरे 20-25 वर्सां जालीं मागीर गोंयची अँब्युलन्स कित्याक आपोवंक ना. कारण गोंयची अँब्युलन्स आपयली जाल्यार पुलीस केस जाता हे तांकां खबर आसा. ती तशी आमच्याकून चड काय ते ती जाणा अशी परिस्थिती आहा. आनी आज ती हळूच जर डेड बॉडी एक शिफ्ट करता जाल्यार ताच्या फाटल्यान कितें तरी काळें बरें आसा. एव्हरीथिंग इज सस्पिशियस हियर. कारण ना जाल्यार ते कित्या खातीर व्हरता डेड बॉडी आनी ते महाराष्ट्राची ती अँब्युलन्स हांवें रावोवन दवरल्या कित्याक ताकाय प्रश्न केला तूं असो कसो व्हरता काय म्हणून डेड बॉडी. आतां ती म्हणटा कितें तांणी आतां भुमिका कितें घेतली आमी खंय पोस्टमॉर्टमाक व्हरता. अरे गोंयच्या हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टमाक व्हरपाक महाराष्ट्राची अँब्युलन्स जाय. ती बी 8 तास रावन तुम्ही महाराष्ट्राच्या अँब्युलन्सीक 8 तास तुम्ही रावल्या आनी 8 तास रावन तुम्ही पोस्टमॉर्टमाक व्हरतले म्हणजे सामकेंच आमकां पिशान काडला काय कितें. अरे हे कितें तरी हांगा म्हाका दिसता संशयास्पद आसा. म्हाका डावट आसा की ताजो खून बीन कितें जाला आसूंक शकता. पुलिसांनी हांवें फोन केला पुलिसांनी हांगा ताबडतोब आतां पळोवया केन्ना येता ते आनी ताजें कितें आसा ते ताजें पोस्टमॉर्टम बी करचो. हे अशा तरेन आज पळय म्हापशान आजूच सकाळी 4 शॉपां फोडली. ताज्या पयलीं तो बाबडो तो डॉक्टर घाणेकर ताज्या सकाळी उजवाडाक ताज्या घरान डाको घालो. फाटीं तो एका शेटीचें घर हे शॉप लुटलो आनी ताजो मर्डर केल्लो. ते मर्डर अजून सापडूंक ना. हे अशा तरेन फाल्यां कोणाकूय मारून जर हांगा हाडून पुरत रातोरात जाल्यार कोणाक कळचे पासून ना. आनी अशेंच समज आतां इतली डेड बॉडीची समज कित्याक आमी नकळो आमी आयडेंटिफाय करूं ना आमी नकळो बी तो कोण तो. आतां हे हांगा जमल्यार तांचे जे आसा ते म्हणटा आमचो तो आमचो. फाल्यां कोणाकूय मारून हाडून धरतले आनी आमचो म्हणटले. आमी काय ताजें तोंड पळोवंक ना. ताका सगळं धापून दवरला अशे पड्डे म्हणून लायल्या आनी उजवाती लायल्या. इतले कित्याक करूंक जाय तर तुमी एक अँब्युलन्स हाडिल्ली जाल्यार ताका व्हरपाचें. म्हणून हे अशा प्रकारे सगळें संशयास्पद आसा. फुडाराकूय ही आतां कितें केस ती हांव नकळो पूण फुडाराकूय पुलिसेन आणि म्हापसा म्युन्सिपालिटीन कित्याक म्युन्सिपालिटी हात वयर करतली कदंबाची प्रॉपर्टी म्हणून दीस फॉल्स इन म्युन्सिपल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ म्हापसा. सो तांणी हे म्हापशा शहरान पडटा. सो म्हापशा ती कोणाची प्रॉपर्टी आसूं तांणी हातून लक्ष घालून म्युन्सिपालिटीचें सुद्दां कर्तव्य की कदंबा कॉर्पोरेशनाक सांगून हांची हे न्यूसन्स काडून उडोवंक जाय. कित्याक अशा तरेचे जर क्रिमिनल एक्टिविटी जाता हांगा एक डेड बॉडी सापडटा आनी ती बी खूप चूप म्हणटा अशें व्हरपाचें जर तयारेन आसा जाल्यार हे म्हापशा खातीर योग्य गजाल न्ही अशें म्हाका दिसता.